आमी एसटी ऑर्गनायझेशन डिफरंट ऑर्गनायझेशनाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगासर आयिल्ले आसात आणि एकूच कारणा खातीर जे स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान काही दिसा पयलीं म्हणलेलें की नॅक्सलाइट एसटी एरियन आणि एससी एरियन भोंवता म्हणून. सो हे म्हणल्या उपरांत आमी त्या दिसा प्रेस दिल्ले एक सिव्हिल सोसायटी म्हणून की बेगीच्या बेगीन ह्या नॅक्सलाइटाक अरेस्ट करत 24 वरां पयलीं अरेस्ट करा म्हणून सांगलें, कित्याक इट इज अ थ्रेट टू दी कम्युनिटी. आणि जर एसटी आणि एससी एरियन स्पेशली भोंवता आणि हे केन्ना म्हणलेलें तेणी जेन्ना एसटी मोर्चाची मिटींग आशिल्ली तेन्ना एसटी मोर्चाकूच सांगतालो तो. आणि त्या टायमाचेर तेणी व्हेरी क्लियरली मेन्शन केल्लें आहा की वचून तुम्ही थंयसर एसटी एरियन भोंवता म्हणून सांगताले, नॅक्सलाइट भोंवता म्हणून सांगलें. सो आज आमी 24 वरां म्हणल्यार जावन गेली, 24 वरां न्हू, म्हाका दिसता 3 दीस जावन गेले. 3 दीस जाले कांयच चीफ मिनिस्टरान आन्सर केल्लें ना हाजे बद्दल. पूण आज आमी डायरेक्ट डीजीपी कडेन मेळपाक लागून आयिल्ले. डीजीपी आउट ऑफ टावन आसलेल्या कारणान आयजीपी कडल्यान अपॉइंटमेंट घेतलेले आसात आणि इनवर्ट तर आमी कॉपी केल्ली आसा आनी आयजीपीन आमकां अपॉइंटमेंट दिल्ली आसात. आज एक सांगपाची गरज आसा की 30 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान जो स्टेटमेंट केल्लो आणि ताज्या लिंकान आनी एक स्टेटमेंट जे मीट जाल्ली डीजीपी मिक्स आणि ऑनरेबल आमचे होम मिनिस्टर जे आसा पळय सगळे स्टेटीचे हांकां प्रायम मिनिस्टरान एक मीट कंडक्ट केली. कितें म्हणून मिटींग कंडक्ट केल्ली की जितले नक्सल एरियाज आहा पळय ताजेर मॉनिटर करचे आणि ती नक्सल एरिया थंयसरल्यान काडची. सो हाजेर कंप्लिटली फोकस दवरा म्हणून प्रायम मिनिस्टरान सांगिल्लें आणि त्या मिटींगेक डीजीपी आशिल्लो आणि चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतूय आशिल्लो. आता विचार करपाची गरज आसा की त्या लिंकान ताणें म्हणलेलें आसा आणि जरी तर नॅक्सलाइट ओपनली भोंवता जाल्यार होल अँड सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज चीफ मिनिस्टर हू इज द होम मिनिस्टर. ताज्या नंतर डीजीपी जो येता डीजीपीक आमी व्हेरी क्लियर मेसेज केल्ले आसा, आमी व्हेरी क्लियर सांगलेले आसा जरी तर हाच्या फुडें चीफ मिनिस्टराक तरी हाडून त्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन बसयना, ताका विचारिना ऑन वॉट बेसीस. समज तर ताका इंटेलिजन्स ब्युरोन रिपोर्ट दिल्लो नाजाल्यार कोणी रिपोर्ट दिल्लो नाजाल्यार ताच्या कार्यकर्त्यांनी रिपोर्ट दिल्लो हे चीफ मिनिस्टराक हाडून तर विचारना आणि त्या मनशाक तर तांच्यांनी अरेस्ट करना, जर तर नॅक्सल एरिया आसा ते अरेस्ट करिना जाल्यार होल अँड सोल रिस्पॉन्सिबल डीजीपी आसतलो, हेच्या बरोबर होम मिनिस्टर आसतलो तो आसतलो पण डीजीपी ॲज अ रिस्पॉन्सिबल आसतलो. वाय वी आर मेकिंग व्हेरी थिंग एक गजाल आमी क्लियर करूंक सोदता. हे डिफरंट ऑर्गनायझेशन आमचे सादे लोक आसात आणि हे गांवागांवांनी वयता आणि कॉन्स्टिट्युशनाच्या बद्दल अवेअरनेस करता, संविधानाच्या बद्दल अवेअरनेस करता. तुमकां खबर आसतलें आमचो मेन डिमांड 2024 पयलीं आमकां आमचो कॉन्स्टिट्युशनल डिमांड जो आर्टिकल 330, 332च्या प्रमाणे आमकां असेंब्ली आणि पार्लमेंट रिझर्वेशन जे मेळोंक जाय हाका लागून वावुरता आणि गांवागांवांनी मिटिंग्यो जाता. आता हे मिटिंग्यो जाता आसतना समज जर नक्सलाइटी भोंवता जाल्यार चीफ मिनिस्टरान आमकां प्रोटेक्शन दिवपाची अत्यंत गरज आसा. आयज तुमचे मुखार येवपा आमकां कित्याक पडलें की आयज एक भिरांतशें येयला आमच्या हांगा, कित्याक हे जो चीफ मिनिस्टर हेजो तो होम मिनिस्टर आसा, होम मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट दिला अर्बन नक्सलाइट खंय आमच्या आदिवासी लोकांक आमकां टार्गेट करता म्हणून. टार्गेट मिन्स कितें, त्या लोकांनी आमचेर तेंचो दोळो दवरला नॅक्सलाइटांनी आणि ते एनी टायम आमकां कितें करूं शकता, आमकां किडनॅप करूं शकता, आमकां शूट करपाक शकता. कित्याक ते आमकां खबर ना. आणि हो न्यूज कोणी की आमकां शेअर केला होम मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत हेणी. सो तेणी क्लियर करचें बाबा हे नॅक्सलाइट म्हणटे कोण, हे नॅक्सलाइट खंयसान येयले, ते हांगाच गोंयाकच तयार जाले की गोंयच्या भायरसान येयला स्पेशल आमकां मारपाक, आमकां कितें टार्गेट कर म्हणून आमकां किडनॅप करपाक नाजाल्यार आमचें हें करपाक. आयज ही खबर आयकून आमकां सुद्दां फोन येता बाबा अशें न्यूज जाला कितें हें, लोक विचारता आमकां गांवां रावपी लोक जाता, आमी रानां रावपी लोक, आमकां आमचे धंद्याक जाल्यार आमकां एक 20-30 किलोमिटर आमकां सिटी येवपाक पडटा. रातचे आमकां नंतर घरा वयतना आमी भिरांत दिसता आमच्या लोकांक. विचारता बाबा अशें खरें खबर रे म्हणल्यार आमचे लोक भोळे आसा, तुमकां तर खबर आसा आमी कोणाचे वाटे वचपी ना, आमचे आदिवासी लोक कोणाचे जी वाटे वचपी न्हू, तुवें सांगलें आयकपी लोक आमी. बट आयज जी चीफ मिनिस्टरान जे होम मिनिस्टरान जे अफवा घातला काय रियलिटी आसा आमकां खबर ना. ही खबर तेणी सर्च करून दाखयची आमकां आणि जाता तितले बेगीन हे नॅक्सलाइटाक धरचो. कित्याक लोकांक भिरांत आसा घर वचपाक आपल्या, रातचे घर वचपाक, लोक रानान वयता घर आपल्या. पूण आनी एक क्लियर करचें, आमी आदी ब्रिगेड्स आमी मिशन पॉलिटिकल एजंडार आमी काम करता. आमी रातीन गांवागांवान वचून मिटींग ऑर्गनायज करता, लोकांची अवेअरनेस करता आमी. सो एक पॉयंट असो बी जाता की चीफ मिनिस्टर आमकां म्हणलें काय जे आमी अवेअरनेस करता तांकां म्हणलें नॅक्सलाइट म्हणून, तर तें हांव क्लियर करचें. तेणी सीएमान स्टेटमेंट काडला जाल्यार तो म्हाका जाल्यार मनान तो पटना, कित्याक तेणी कितें म्हटलें अर्बन नक्सलाइट भोंवता आणि आमी एसटी मिशना तर्फे भोंवता म्हळ्यार आमचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स मागपा लागून आमी फिरता आनी भोंवता गांवागांवांनी. सीएमाच्या मनान आमकां आतां
अर्बन नक्सलाइट उडोवपाचें आसा की ते तुमी सोदून काडपाचें आनी इवन आमी हांव तरी मागता की सीएमानूच इन्व्हेस्टिगेट करचें की खरेंच कोण बाबा नक्सलाइट ते आनी सांगचें. तर तुमच्या सगळ्यान पयलें आसतलो सीएमालो स्टेटमेंट कितें येयल्लो आहा तो, आनी सीएम जो आसा तो सीएम खंयच्या गव्हर्मेंटाचो आहा तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. तर ह्या सीएमाचे जे मेंबर आसा जावं तेजे पार्टीचे एमएलए आसा तेंच्यांनी क्लियर करपाची गरज आसा आनी तेंच्यांनी सीएमा विचारपाची गरज आसा. कारण हे जे तेजे एमएलए आसा तांकां गांवांनी भोंवपाची गरज आसा. कारण अर्बन नक्सलाइट तेणी म्हणलेले आसा जेन्ना हे वोटिंगा ते ह्या एरियान येतले तेन्ना आमी तांकां विचारतले, तेंचे जे हे येतले एमएलए येतले जे वोटिंगा खातीर आमच्या गांवांनी येतले, आमच्या घराघरान येतले तेन्ना तांकां ह्या प्रश्नाचो उत्तर तेणी तांकां दिवचे पडटले. ना जाल्यार ह्या सीएमान हे उत्तर फाटी घेवचे आनी कितें क्लियर करचें. अपॉइंटमेंट डीजीपी मेळूंक ना, आउट ऑफ टावन आसा. मागीर आयजीपीन आमकां अपॉइंटमेंट तेंच्यांनी अपॉइंटमेंट दिल्लो आसा. ताका मातसो 15 मिनटाचो टायम लागतलो म्हणून सांगिल्लें. सो आमी ताका मेळटले आनी कळयतले की ताजें म्हणणें कितें आसा तें. पण हे ज्या पर्यंत चीफ मिनिस्टर आयदर इन्व्हेस्टिगेट कर ना जाल्यार बेश्टे वाऱ्यार तो स्टेटमेंट मारलेलो आसा जाल्यार अपॉलॉजी माग. आनी गोंयच्या सगळ्या आदिवासी भावांक हांव विचारूंक सोदतां, आयज तेजो हेलो गोंयकार आसा, आयज हेलो गोंयकार आसा लोकांचे प्रश्न मांडप. आयज ह्या मिडियाच्या बाबतीन हांव सगळ्या एसटी भावांक विनंती करता की तुम्ही कॉल करचो आनी चीफ मिनिस्टराक विचारचें की हे जे नक्सलाइट जे आमचे एसटी एरियेन भोंवता हे कोण नक्सलाइट हे स्पश्ट करून सांगचें. आनी समज खऱ्यांनी नक्सलाइट भोंवता जाल्यार ताका अजून पर्यंत कित्याक लागून फ्रीली सोडला चीफ मिनिस्टरान तेंय सांगचें. एज अ होम मिनिस्टर तेंय सांगचें की कित्याक लागून फ्रीली सोडला. आनी तिसरी गजाल, समज जर हे फ्रीली सोडला आनी फाल्यां सकाळी तर एसटी समाजाचेर अपघात जालो कित्याक एसटी एरियेन भोंवता जाल्यार हाजो जबाबदार कोण.